वर्तमान. पेद्रू परतलो आनी जेजूचो मोगाचो शीस आपणा फाटल्यान येतालो तो ताणें पळयलो. ह्याच शिसान रातच्या जेवणार जेजूच्या हड्ड्याक तेकून ताका म्हणलेलें, सायबा, तुजो घात घेतलो तो कोण? ताका पळयलो तेन्ना पेद्रून जेजूक म्हणलें, सोम्या, हाचें कितें? जेजून ताका म्हणलें, हांव येसोर तो रावलोलो म्हाका जाय जाल्यार तुका कित्याक पडलां? तूं म्हजे फाटल्यान ये. हो शीस मरचो ना म्हूण भावा भयणी मदें खबर जाली, पूण तो मरचो ना अशें जेजून पेद्रूक म्हणलें ना. बगर, हांव येसोर तो रावलोलो म्हाका जाय जाल्यार तुका कित्याक पडलां? होच शीस ह्या वस्तूची गवाय दिता. ताणेंच ह्यो वस्तू बरोवन दवरल्यात आनी ताची गवायकी खरी म्हूण आमी जाणव. जेजून केल्ल्यो आनीकूय जायत्यो वस्तू आसात. त्यो सगल्यो एकान एक बरोवन दवरलेल्यो जाल्यार बरोवन पडटली आसली ती पुस्तकां दवरूंक संवसार लेगून पावचो नासलो म्हूण म्हाका दिसता. देवाचें उतर हें.